अखिल गोय मुस्लिम जमात संघटनेन मंत्री विजय सरदेसायाची मंगळारा भेट घेतली. गोंयांत बकरी ईदा पयलीं मास संकुल सुरू करपाक अस्थायी कारखाने आनी बॉयलरांक परवाने दिवपाचें आश्वासन मंत्री सरदेसायान दिलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस. विजय सराक मेळपाक आयिल्ले की आमची कुर्बानी आतां ईद जी येता आमची 22 तारखेर आमची ईद आसा. तर ह्या ईदाक आमी कुर्बानी करता. तर कुर्बानी करपा खातीर आतां सद्या आमकां या तर बोकड्याची करूंक पडटा या तर बैलाची करूंक पडटा. तितून डिफरन्सीस हे आसता की बोकडो आसा तो एका मनशाक एक बोकडो आसता आणि बैल जो आसता तो 7 मनशांक एक बैल आसता. त्या खातीर चडशे लोक थोडे जे आसा बैल आगोता. आता हे जे बैल आमी आमच्या एबिटरानूच कत्तल करता, आमची कुर्बानी करता. आमचे उसगांव तीस सद्या एबिटोर बंद जाल्लो आसा, चालू ना आसा. ते चालू करपा खातीर आमी फाटीं मिटिंग्स केल्या आमच्या ऑनरेबल आमचो जो हेजो मिनिस्टर आसा मोविन गुदिना कडेन आनी चेअरमॅन FD आमचो मीट कॉम्प्लेक्स आनी आमचे एनिमल हजबंड्रीचे तांकां मेळून सगळ्यांनी तेंच्यानी एश्युरन्स दिला की आपूण चालू करता. तरी आसतना पण गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आमकां थंय कळयलें आसा की आमचे बॉयलर्स एंड फॅक्टरीचे तांकां लायसन ना, प्लस FSR FDAचे लायसन थंय जावंक ना. ते अनलेस ते जाले शिवाय ते कत्तलखाने चालू जावंक शकना. पण तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की बाबा बिफोर 22 ते सगळे रेडी जावन आमकां थंय कुर्बानी करून गावतले म्हणून. ते कन्फर्म करपा खातीर तेच सांगपा खातीर सरा खातीर आमी आयिल्ले की बाबा बॉयलर्स एंड फॅक्टरीचे सराचे हितून खातें आसा ते सांगपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले. आनी आमकां उमीद आसा की कशेंय करून ह्या वर्सा बेगीन जावंक जाय बिफोर 22. कित्याक आमकां अरेंजमेंट करपाक सगळे एनिमल्स जे आसा अरेंजमेंट करपाक तांकांय टायम लागता आनी वी नीड एटलीस्ट 15 days की बाबा सगळे हाडपाक सगळे करपा खातीर. आणि एवरी इयर एक्चुअली प्रॉब्लम अशी जाल्ली आसा की एवरी इयर आमचे टोटल गोंयचे जे लोक आसा पळय तांकां आमकां येवंक पडटा हे सगळे करपा खातीर. बट इट इज गव्हर्मेंट ड्युटी की बाबा कशेंय करून तेंचेर आमचे ईदाक जे आसा ते आमकां सगळे अरेंजमेंट करून दिवपाचे. फुडल्या वर्साच्यान आमकां ते त्रास जावंक जायना की बाबा एवरी 1 month आमकां पयलीं येवंक पडटा आनी सगळ्यांक मेळोंक पडटा की बाबा आमचे खंय पावला कितें केलां कुर्बानीचे ह्या खातीर. करूंकूच जाय, सरकाराकूय खबर आहा. आनी ते लिगल जें कितें करूंक सोदता तें लिगली करूंक सोदता. गेल्या वर्सा आमी तांकां सेक्शन 144 घालून मुख्यमंत्र्यान हें करून सारकें एबिटोराचेरूच करप अशें केल्लें. आनीक आमचो हो सरकार येतकर एक्चुअली कुर्बानी चड जावपाक लागल्या, म्हळ्यार सारकी जाल्या, रेगुलर जाल्या आनीक कायदेशीर जाल्ली आहा. आतां एक जाता की मीट कॉम्प्लेक्साचे हाका फॅक्टरी बॉयलर परमिशन नाशिल्लें, बिकॉज तांणी तांचो शेड वाडयले. हांवें आतां चीफ इन्स्पेक्टराक आपयलो, शेड वाडयले आनी थोडे कितें डॉक्युमेंट्स सबमीट करूंक ना. In any case, we are going to see to it that they will be given the provisional clearances from the factories and boilers